नमस्कार. आज डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री हाचो जल्मदीस. हांव भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन आनी तशेंच गोंयच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां वाडदिसाचे हुनहुनीत परबी दिता आनी देवा लागीं मागता की तांकां बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें आनी तांच्यांनी जनतेची सेवा अशीच. फाटलीं 60 वर्सां गोंयच्या मळाचेर मुख्यमंत्री म्हणून काम करतना दोतोर प्रमोद सावंतान केल्ली अनेक कामां आमकां लक्षांत आसा आनी ठळकपणान सांगपाचें म्हटल्यार म्हजें घर नांवाची स्कीम आसूं किंवा सरकार तुमच्या दारी हो उपक्रम आसूं, वेगवेगळ्या वाटेंतल्यान लोकांची सेवा करतना सगळे स्तराचेर पर्यंत पंचायत लेवलाचेर पर्यंत लोकांच्या दारांत वचून त्या सरकारी ऑफिसरा कडल्यान तांकां मदत करपाचो तांचो आवेश तांकां करता. विरोधकाची कामां करतना सुद्दां तांणी खंयच हात फाटल्यान घेतलो ना आनी एक देगजिणी अशी जीण करतना तांणी दाखोवन दिलें गोंयचो मुख्यमंत्री हो फक्त सत्ताधारीच न्ही जाल्यार सगळे 40 मतदारसंघांतलो मुख्यमंत्री आसा. गोरगरिबाची सेवा करतना जाणट्यांक नेणट्यांक तशेंच ल्हान भुरगीं सुद्दां अपुरबायेन आमचो दोतोर हो शब्द म्हणटना भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या हातून भितर फाटल्या 7 वर्सांच्या हातून भितर दोतोरान आपली मान तितली ह्या वाडदिवसाच्या निमतान परतून एकदां देवा लागीं मागता की तांची कारकीर्द तशीच फुडें वचची आनी त्याच बरोबर देवान तांकां राखण दिवची आनी तांच्या हातूंतल्यान गोंयची आनी समाजाची आनीकय बी चडांत चड करून सेवा करची. हॅपी बर्थडे डॉक्टर प्रमोद सावंत. गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो आज जन्मदिवस वाडदिवस. हांव तांकां वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दितां. गोंयची धुरा तेंच्यांनी 2019 पासून गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून ते कार्यरत आसात आनी पयले मुख्यमंत्री आसतले की ज्यांच्यांनी गोंय स्टेटहूड जातकच 7 वर्सां कंटिन्यू मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांबाळ्ळी. हें सगळें करता आसतना तेंच्यांनी आपले पांय सदांच जमनीर दवरले, सदांच हांसरो चेहरो घेवन बारीकांतल्या बारीक मनशा पर्यंत मेळपाचो आनी पावपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी सदांच केलो. विविध सॅक्टर आसात. डबल इंजीन सरकार केंद्रांत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या माध्यमांतल्यान गोंयान विकास करता आसतना वेगवेगळो डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो किंवा विविध स्किमी आसतल्यो हे लोकां पर्यंत पावोवपाचो काम, जशें आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हे तेंचे जी योजना आसा ह्या योजनाच्या माध्यमांतल्यान गरीब मनशा पर्यंत पावप, सामान्य मनशा पर्यंत पावप आनी पार्टीचें जें तत्व आसा तो जें तत्व त्या ध्येय आनी धोरणाचेर ते गोंया भितर काम करतात. आज हांव तांकां शुभेच्छा दितां आनी देवा कडेन मागता की तांकां बरें आरोग्य दिवचें आनी गोंयच्या लोकांची सेवा अशीच तांचे कडेन करून दिवची. धन्यवाद. Today we celebrate the birthday of a dear friend of mine, the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. I have come to know the man and I believe, and this is a genuine statement I make, that he's got a large heart, that he's also not communal. You'll ask me why. I've seen so many instances where, you see, he has walked the extra mile. He has walked the extra mile without looking at caste and creed to help people. To me, the best example was the recent exposition of St. Francis Xavier. He did not hesitate for a minute to crunch on money. He gave a carta blanca and said, spend what is required. I am responsible. Go ahead and do what you want. This is one. There have been many other issues that I've raised with him, which he has tried to accommodate. Yes, he does have his limitations, but he tries to find a solution to them. To his credit, and of course that of Goa Police, but he as Home Minister, I think the recent breakthrough in the dacoities in Mapsa and Donapala speak volumes of interests that are dear to the state of Goa. He's clamped down on crime. He's trying to clamp down further, and I'm sure over a period of time he will be able to cool the situation and change things here in Goa. He has many other qualities which
I think only if you go close to him do you tend to recognize and realize these qualities. There are many examples. If one goes through the list, it is never ending. I wish him and his family good health, happiness, and a long innings as the Chief Minister of Goa. Happy birthday, Dr. Pramod Sawant. आज गोंय राज्याचे ऑनरेबल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो आज वाडदिवस आनी आज आमी पळयतात की गोंय ज्या प्रगती मार्गार आसा गेली 7 वर्सां ज्याचे नेतृत्व आमचे ऑनरेबल CM करतात आनी ह्या 7 वर्सां भितर जे स्वप्न आमच्या CMन पळयलां म्हणजे एक स्वयंपूर्ण गोंय जावचें आनी त्या दिशेर ते चलत आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन म्हाका दिसता एक खूब सुंदर गोंय हाजें निर्माण जायत आसा. आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या विकसीत भारताच्या आदाराचेरूच आमचे स्वयंपूर्ण गोंय हे बरें जावचें हाज्या खातीर दीस रात झटणारे आमचे मुखेलमंत्री हांचो आज वाडदिवस आसा. ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान हांव तांकां बरें आरोग्य आनी आयुश्य आंवडेता आनी मागता देवा कडेन की अशीच तांकां बरी शक्ती दिवची आनी गोंय राज्याचें आनी नेतृत्व ताणें हाजेय फुडें करत जे स्वप्न ताणें बाळगिलां स्वयंपूर्ण गोंयचें ते 37 पर्यंत करून दाखोवन म्हाका दिसता एक बरें राज्य आमकां मेळचें इतलेंच हांव हें करता. परत एकदां डॉ. प्रमोद सावंत हांकां बरें आरोग्य आंवडेता. देव बरें करूं. नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आज आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो आज 54th बर्थडे आसा. हाल्लीच तांच्यांनी गोंय राज्याचो धुरा सांबाळून 7 वर्सां जाल्ली आसा. आयच्या ह्या दिसा हांव तांकां मना पासून खूब खूब शुभेच्छा मागता आणि मागता देवा कडेन खास करून आमच्या शांतादुर्गे देवी कडेन मागता की तांकां उदंड आयुश्य दिवं तांचो पॉलिटिकल करियर असोच भरभराटीचो जावं आनी हांव म्हाका खूब भाग्यवान म्हणटा की हांव जेन्ना फर्स्ट टायम आमदार जालो आतां जेन्ना फर्स्ट टायम आमदार आसात ताच्या बरोबर म्हाका काम करपाक मेळ्ळें. एक असो मुख्यमंत्री की आमी इजिली एप्रोचेबल केन्नाय गेल्यार आमचें खरें कितें म्हणजे आमकां प्रॉपरली गायडन्स मेळटालो आनी प्रत्येक फावटी एडवायस मेळटालो म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन मेळपाक अशें बाबा खूब कश्ट लागतले अशें केन्नाय ना. तो विकेंड आसूं की नॉन वर्किंग डे आसूं एनी टायम अवेलेबल आसतालो करेक्ट एडवायस दितालो. असो मुख्यमंत्री मेळपाक आमी भाग्यवान आसा. हांव तर मागता की फुडल्या आमच्या टर्माक आमकां होच मुख्यमंत्री जाय असो मागता. हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन सुद्दां की तांचे अशेंच लोकांनी तांकां खूब शुभेच्छा दिवचे आनी तांचो पॉलिटिकल करियर असोच भरभराटी जावचो. देव बरें करूं. आयज आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचो आयज बर्थडे. हांव ताका काळजांतसून विश करता आनी देवान ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी आमच्या जनतेची सेवा करपाक ताका अशेंच बरें कार्य करपाक ताका खुबशे काप तेणी बरें केलां त्या खातीर ताका बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें अशें मागता. माननीय मुख्यमंत्री गेली 7 वर्सां गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून ते बरें काम तेणी बरें कार्य केल्ले कडेन आसा. आमी पळयता की डबल इंजीन सरकारान आमच्या माननीय मोदीजीन आमचे गोंयचे BJP सरकाराक खुबशे आमकां बरें बरें डेवलपमेंट करपाक फंड्स मेळ्ळे आनी हेजें सगळें श्रेय आमचे डॉ. प्रमोद सावंताक वयता. आमी पळयता की आमी नवीन आमदार निवडून दिले आनी आमदारांक सुद्दां सदांच एवेलेबल केन्नाय कसलें काम आसा जाल्यार आमी डायरेक्ट ताका एप्रोच जाता डायरेक्ट ताका फोन करता असो मुख्यमंत्री की केन्नाय जर ताका कसलें काम सांगलें तेन्ना केन्नाच ना अशें म्हणनात. अशे तरेचे मुख्यमंत्री आमकां मेळ्ळ्या आनी म्हाका खूब अभिमान दिसता की आमी एक ह्या नावेली मतदारसंघात आमदार जाले आनी तेन्ना आमकां दिसतालें की मुख्यमंत्री आमकां सपोर्ट करता म्हणून आमी सगळे घडटा आनी आयज पळयता की मुख्यमंत्र्याचे सदांच आमकां बरो तेंको आसता. आमी खुबशे डेवलपमेंट नावेलीन केल्ले कडेन आसा आनी हांव परत एकदां आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक तेजे फॅमिलीक तेज्या घरकान्नीक सगळ्यांक तांकां बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें म्हणटा आनी दोतोराचें अशेंच कार्य फुडें वयचें. आयच्या दिसा परत एकदां ताका वाडदिसाचे शुभेच्छा. नमस्कार. आज गोंय राज्याचे तरुण यशस्वी आणि तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो वाडदिवस. ह्या वाडदिवसाच्यो तांकां खूब खूब शुभेच्छा. तांकां परमेश्वरान उदंड अशें निरोगी आयुश्य दिवचें आनी गोंयचे विकसीत गोंय 2037 करपाक तांकां सदैव आशिर्वाद दिवचो. तांच्या नेतृत्वा खाली काम करतना एक नवी जिद्द नवी प्रेरणा आनी गोंयचें कल्याण करपाचे सगळे तांचे स्वप्नां पूर्तता जावची. देव बरें करूं. जय हिंद. नमस्कार. आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे एक डायनॅमिक मुख्यमंत्री आहा.
जेंचे कडसून खुबसो गोंयचो बदल जालो. इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज आसूं, फ्लायओवर आसूं, इंटरनल रोड्स आसूं, हीं कामां केलीं. इन्फ्रास्ट्रक्चर एके वटेन, दुसरे सायडीन मोठ्या प्रमाणान शिक्षण क्षेत्रांत झेप घेतली. मोठे बऱ्यो बऱ्यो युनिवर्सिटीचे संपर्क केले, त्यो हाडल्यो. जी भुरगीं आमची बेळगांव किंवा कर्नाटकान, महाराष्ट्रान वयतालीं, ह्यो जाल्योच. तेज्या बरोबर त्या टायमार वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज हे आयज थोड्या दीस सुरू जावपाची तेंच्या लिडरशिपीन तेंच्यांनी केली. येदे मोठे पॉलिटिकल कॅरियरान आयज जे मुख्यमंत्री जे आहा हे खरोखरच प्रत्येक घरान टच जाल्ले आहा. ह्या ना त्या मार्गान प्रत्येक घरान बेनिफीट जाल्ले आहा, मार्गदर्शन गावल्लें आहा. ते स्पोर्ट्सान आसूं, एड्युकेशनान आसूं किंवा वेव्हारान आसूं. आनी ह्या खातीरूच हांव देवा चरणी प्रार्थना करतां. आमचे कोलवाचे राम पंचायतन हांव बाकीचे देव हेंचे कडेन मागतां की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें, जेणे करून आमचे 5 वर्सांनी गोंय एक बऱ्या प्रमाणाची उंच झेप मारतलें, वेल डेव्हलप जातलें, सक्षम जातलें आनी प्रत्येक नागरीक सुखी आसतले. देव बरें करूं. नमस्कार. आमचे माननीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे वाडदिवसाचे तांकां खूब खूब उलोलीत परबीत वाडदिवसाच्या निमतान सर तुमकां खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा. गोंयचे उदरगती खातीर तुमचो सातत्यान प्रयत्न आमी पळयल्लो आसा ह्या इतल्या वर्सां, आनी तुमच्या मार्गदर्शनान आनी नेतृत्वान गोंयचो आनी गोंयच्या प्रत्येक घटकाचो विकास आमकां दिसून येता. ते शेतकरी भाव जावनी की महिला जावनी की युवा जावनी, सत्तरीचे उदरगती खातीर तुमचो सदांच आमकां पाठिंबो मेळिल्लो आसा. आनी हाजे खातीर कितलीशीं जी कितें आमची सार्वजनीक कामां आमच्या सत्तरी भागान ह्या 4 वर्सां दिसून येता. आनी जे कितें प्रोजेक्ट्स आमचे वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स आमच्या सत्तरी भागान तुमच्या पाठिंब्यान आमी पूर्ण करपाक पावले, सुरू करपाक पावले. हाजे खातीर आमी सदांच तुमचे आभारी आसतले. मागता देवाचे चरणी की देवा कडेन मागता गोंय राज्याचे जनते खातीर आनी काम करपा खातीर तुमकां देवान आयुश्य, आरोग्य आनी तुमचे मना सारकें सगळें पूर्ण जावनी म्हणून आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो आज वाडदिवस. हांव संपूर्ण मडगांव आनी मडगांवकारांच्या वतीन तांकां वाडदिवसाच्यो उलोलीत परबी दिवता. देवा कडेन मागता तांच्या हातांतल्यान आनीकय बरी सेवा गोंयकाराची जावची, गोंय राज्याची जावची, आनी देवान तांकां आरोग्य आनी आयुश्य बरें दिवचें अशें तांचे कडेन मागता. तांणी खूब डिसिजनां घेतल्या, बरी बरी डिसिजनां घेतल्या. ह्या सगळ्या डिसिजनां भितर म्हाका एक डिसिजन जें म्हज्या काळजाक टच जालें तें म्हणजे म्युनिसिपालिटीच्या वर्कर्सांक 7 वर्सां कंप्लीट केल्ल्यान ताणें टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें डिसिजन घेतलें आनी तें डिक्लेअर केलें. खरें म्हटलें जाल्यार 15-15, 18 वर्सां काम केल्ले म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स आशिल्ले, इतलीं वर्सां ते बाबडे फाटल्यान लागिल्ले. पूण डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेन्ना आमी हाडले आनी ताका पटलें की तांचेर खरोच इतल्या वर्सां अन्याय जाल्लो आसा, तो तांकां न्याय दिवपाक जाय आनी ताणें तें डिक्लेअर केलें, बजेटा भितर डिक्लेअर केलें आनी 7 वर्सां कंप्लीट जाले. तांकां सगळ्यांक आज आमी पळयतात की तांकां टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळो. खूब जाणांक पयशे जावं सॅलरी 30,000, 35,000 अशी वेगळी वेगळी सॅलरी जाल्या. दुसरें ताणें पयर बजेटान प्रोवायड केल्लें खुबश्यो चलयो पायलट जावपाक वता विमानाची, तांची फी आसा ती परवडना. गरीब फॅमिली भितर जल्माक आयलें, ताची जर इच्छा आसा चलयेची पायलट जावपाची, आवय बापूय ताची इच्छा पूर्ण करपाक शकना. म्हजे कडेन 1-2 फॅमिली अश्यो आयल्यो तांचे चलयो पायलट करपाक वचपाक सोदता पूण तांचे कडेन पयशे ना. हांवें मुख्यमंत्र्याक विनंती केली की जाता जाल्यार बजेटाक मातशें तांकां एक स्कीम कर, तातूंतल्यान चलयांक एनकरेज केलें अशें जातलें. आनी ताणें केल्ल्या बजेटान ही स्कीम डिक्लेअर केली आनी म्हाका खरेंच बरें दिसलें की चलयां खातीर खास करून आनी गरीब चलयां खातीर तांकां पयशांची गरज आसता, तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी फाल्यां पायलट जावपाची. हांव परत एकदां सगळ्या मडगांवकारांच्या वतीन ताका वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी ताच्या हातांतल्यान आनीकय मुखार बरें काम जावचें अशें देवा कडेन मागता. नमस्कार. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या वाडदिवसा निमतान
हांव तांकां मना काळजांतल्यान हुनहुणीत परबी दिता आनी तांची तोखणाय करता. दर्या पलतडचें गोंय रिजेनरेटीव टुरिजम आनी शाश्वत विकासाच्या आदारान दूरदर्शी नेतृत्व गोंयांक नवे उंचायेचेर व्हरतले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. EV बस सेवा सुरू करपाचें काम जावं ना तर जागतीक दर्जाचो पायाभूत सुविधा निर्माणाचें काम, प्रगत धोरणां मदीं सुदारणा आसूं ना जाल्यार स्थानीक समुदायाक सक्षम करपाची प्रक्रिया आसूं, ह्या सगळ्या उपक्रमांनी तांची खरी दूरदृश्टी स्पश्ट जाता. जावं ते म्हजें घर येवजण किंवा सरकार तुमच्या दारी किंवा चॅक बाय डॉक्टर, ह्यो सगळ्यो उपक्रमां वांगडाच लखपती दिदी येवजणांची यशोगता स्वयंपूर्ण गोंय घडोवपाच्या तांच्या संकल्पाच्या बंदिलकायेचो पुरावो दिता. तांच्या आजच्या वाडदिसाक हांव तांकां उत्तम आरोग्य आनी आनंद मेळूं अशें मागतां. गोंयांक सर्वांगीण प्रगती आनी समृद्धीचे वाटेन घेवन वचपा खातीर तांकां सतत यश मेळूं हांव आनी म्हज्या सगळ्या परवडच्या वाठारांतल्या लोकां तर्फे आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक बर्थडे विशीस दिता आनी तांचें वर्स बरें वचचें अशें देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. नमस्कार. आज 24 एप्रील गोंयच्या आमच्या गोंयकारांचो भाग्याचो दीस. कारण आज आमचे मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत हे 54 वर्सां कंप्लीट करून 55व्या वर्सांत पदार्पण करता. ताच्या ह्या वाडदिसा दिसा ताका मनपसून म्हजे आनी म्हज्या कुटुंबियां तर्फे शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना ताणें गेलीं 7 वर्सां जें काम गोंयकारां खातीर केलां तें खूब मोठें काम आसा आनी अशेंच काम ताणें मुखार करीत रावचें अशें मनपसून म्हाका दिसता. हांव देवा कडेन इतलेंच मागतां की ताका उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी बरे विचार दिवन ताचे कडच्यान अशेंच मुखार बरीं कामां करून घेवची. रावसाहेब बांदोडकरा नंतर आनी प्रताप सिंग रावजी राणे नंतर कंटिन्युअस 7 वर्सां मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची सांबाळप आनी तेय बी गोंयांत हें खूब मोठें काम दोतोरान केलें. अशेंच काम ताणें मुखार करचें अशें मना पसून म्हाका दिसता. परत एकदां तांकां आजच्या दिसाच्यो शुभेच्छा. नमस्कार. तुमकां खबर आसतलें आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो बर्थडे आनी ताका आमच्या तमाम मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन आनी म्हाज्या वतीन विश यू अ व्हेरी व्हेरी हॅपी बर्थडे. अशेंच तुमचें आयुश्य अशेंच फुडें बरें जावचें आनी देवाचे आशिर्वाद तुमचेर आसचे. आमचो दोतोर म्हणजे आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आमी मोगान ताका दोतोर म्हणटात आनी खरेंच बरें दिसता तेंचे लिडरशिपी अंडर आमी काम करतात एज अ MLA आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी डेव्हलपमेंटूच बाकी इतर गोश्ट्यांकूय तेंचो सपोर्ट आमकां मेळटा. आनी म्हाजें म्हणशीत जाल्यार म्हाका तेंचे कडल्यान म्हणजे ते एक व्हडले भाव कशे आनी सदांच वेलविशर आनी सदांच गायड करतात. कित्याक तेंच्यांनी तेंची वाटचाल जी आहा ती आमदारा पासून स्पिकरा पर्यंत तशेंच मुख्यमंत्री आनी खरेंच कंटिन्युअसली 7 वर्सां ते मुख्यमंत्री गोंयचे म्हणजे हो रेकॉर्ड आमच्या स्टेटीक कंटिन्युअसली 7 वर्सां मुख्यमंत्री रावप आनी ते 7 वर्सांनी तेंच्यांनी कितलेशेच कार्यक्रम घडोवन हाडले आनी आमच्या सामान्य मनीस म्हणजे सदांच ते चिंततना सामान्य मनीस बहुजन समाज कसो वयर सरतलो आनी तांकां बेनिफिट्स कशे मेळटले हेचेर तेंच्यांनी सदांच विचार केल्लो आसा. गेलीं 4 वर्सां हांव तेंच्या अंडर एज अ MLA काम करता. ते काम करता आसतना तेंचें एक विजन बारीक सामान्य मनशाक खुबश्यो गोश्टी दाखोवन दिता. जशें करून म्हजें घर स्कीम ही तेंच्यांनी बारीक समाजाचे जे मुणकार आसले आनी तांकां फास्ट ट्रॅक करपा खातीर म्हणजे तांकां तेंचें घर मेळपा खातीर तांकां न्याय मेळपा खातीर तेंच्यांनी म्हजें घर स्कीम केली आनी ते कारणान तुमी पळयता आसतलें आख्ख्या गोंयांत वचात थंय म्हजें घर स्किमीचे फॉर्म्स म्हणटात ती अवेलेबल सुद्दां मेळना. म्हणजे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाज्या ऑफिसान फॉर्मां कंटिन्युअसली भरप चालू म्हणजे लोकांक एक होप एक विश्वास ह्यो तांकां दिसून येयला आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या तांकां पळयतकच. सो अशे खुबशे कार्यक्रम ते घडोवन हाडल्यात. स्पेशली कितलेशेच कायदे दुरुस्ती केले. म्हाका दिसता हांव फाटल्या दिसांनी उलयतालो तेंचे कडेन दोतोर खबर तरी आहा तुवें कितले कायदे चेंज केले बारीक सामान्य मनशाक कितले स्किम्स हाडले ते म्हणजे म्हाका दिसता हायेस्ट म्हणजे खंयच्या मुख्यमंत्र्याक
जर रेकॉर्ड पळयशीत जाल्यार आमच्या दोतोराचो रेकॉर्ड हायेस्ट आसतलो सगळे स्किम्स आनी कायदे दुरुस्तीन. ताका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटात. तशेंच खूब गोश्टी आसात सांगपाक टायम पावचो ना, पूण थोड्या गोश्टी आहात ते हालींच तेंच्यांनी चॅक बाय दोतोर केले. चॅक बाय दोतोर म्हटल्यार सगळ्या महिलांक फ्री म्हणजे 15 दीस फ्री तांकां चॅकअप दवरलेलो. म्हणजे हे कोणें विचारूच करूंक नासलो, ते विचारान ते फुडें सरतात. तशेंच तेंच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाचे निर्णय घेतलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे ते स्वयंपूर्ण करपाक खुबशे गोश्टी तेंच्यांनी ते सक्सेसफुली जाल्या. तुमी पळयता जाल्यार लखपती दिदी आमच्या गोंयानूय आहा, आमच्या मांद्रे मतदारसंघानूय आहात. म्हणजे महिला कशी सक्षम जावप आनी महिला कशी आपल्या पांयाचेर स्वयंपूर्ण जावप हे तेंच्यांनी हातीन घेतलेले आसा. तशेंच यूथ यंगस्टर्स तांकां कशें सेल्फ एम्प्लॉयड करप आनी सेल्फ सस्टेन करप हेचेरूय तेंच्यांनी कितलेशेच काम केल्लें आसा. म्हाका दिसता अशे मुख्यमंत्री जर आमच्या स्टेटीक कंटिन्यू करीत जाल्यार म्हाका गोंया आमच्या स्वयंपूर्ण डेफिनेटली जातले. यंगस्टर्सां युथां खातीर जॉब म्हणजे एम्प्लॉयमेंट तांकां क्रिएट करपाक खुबशे गोश्टी तेंच्यांनी केल्या, जेणे करून बारीक सामान्य म्हणजे आमी चिंततना कशें चिंतता बरो शिकलेलो ताका खंय तरी बरो पोस्ट मेळचो, पूण तेंच्यांनी विचार करतना कशें केलें 10वी फेल जाल्लो आनी 10वी पास जालो हांकां जॉब्स मेळनात म्हणून तेंच्यांनी गोवा ह्युमन रिसोर्सा अंडर कितलेशे म्हणजे युटिलिटीज जावं मागीर ते हावजकीपींग जावं सेक्युरिटी जावं किंवा ऑफिस असिस्टंट जावं म्हणजे कोणी विचारूय करूंक ना गोवा ह्युमन रिसोर्सान अशें सुद्दां करूं शकतात, अशे जॉब क्रिएट करूं शकतात. म्हणजे हे कोणा खातीर चिंतले जे कमी शिकल्यात आनी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज ना. म्हणजे हे विचाराचे आमचे मुख्यमंत्री आसात. तेंच्यांनी म्हजी बस स्कीम सुद्दां लॉन्च केल्या. म्हणजे तुमी पळयता आसतले बसकार भाव आमचे तेंचे कितलेशेच म्हणजे रूट्स आसले ते बसी चलनात म्हणून तेंच्यांनी तांकां स्कीम लॉन्च केली जेणे करून तांकां बेनिफीट मेळचे. तुम्ही पळयता आसतले आमचो गोंया टुरिजम सेक्टरान आमी फेमस आख्या वर्ल्डाक आनी तेंची ड्रीम आहा की स्पिरिच्युअल टुरिजम जावचें म्हणून आनी ते खंय तरी तेंच्यांनी सुरवातूय केल्या आनी आमकांय बरें दिसता की गोंया म्हणटात ते आमी सदांच कोस्टल बेल्टाक पार्टीज आनी एन्जॉयमेंट करपाक अशेंच भायले लोक चिंततात, पूण आमी तेंचे विचार असो आहा की स्पिरिच्युअल टुरिजम जावचें जेणे करून गोंयचे एक कंप्लिटली वेगळे आकार मेळटलो टुरिजम सेक्टरान. म्हणजे काम करता आसतना ते प्रत्येक क्षेत्रान सगळ्यांक कन्सिडर करतात आनी तेंच्या खातीर कितें बेनिफीट जावं शकता हें तेंच्यांनी केलें. फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी बील एमेंड केल्लें की एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट जावची ना, सनद मेळची ना म्हणून. हे कोणी विचारूच करूंक नासलें, अशेंच आसलें. म्हणजे शेतीची जागा आयज काल पळयता कोणी कितें खंयचो भायलो लोक येता आनी कितें करतात कन्स्ट्रक्शन, पूण ते खंय तरी तेंचे म्हणजे शेती रावपाक जाय, शेतकऱ्यां कडेन शेतां उरपाक जाय, ताका लागून सुद्दां कायदो केला. म्हणजे तुमी प्रत्येक वेगळे वेगळे पद्दतीन पळयशात जाल्यार वेगळे वेगळे सेक्टरान तेंच्यांनी काम केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता आमकां हो मुख्यमंत्री मेळ्ळा तें आमचें भाग्य आनी तेच्या लिडरशिपी अंडर आमी काम करतात ताका लागून आमी चड खूश आहा. कित्याक प्रत्येक गोश्ट म्हणजे कितलेशेच मांद्रे मतदारसंघात कितलेशीच कामां आसलीं जी कितलीशीं वर्सां पयलीं जावपाक जाय आसलें, सो ते तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी म्हाका हांगासर मांद्र्यान काम करपाक तेंच्यांनी मोटिवेशन दिलां. खरेंच तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तेंचे म्हणजे तेंचें आयुश्य बरे भशेन फुडें जावचें, तांकां देवान बरी शक्ती दिवची जेणे करून गोंय राज्य आनीक सक्षम जावचें, स्वयंपूर्ण जावचें. म्हाका दिसता आख्खे गोंयची जनता आहा ती तेंच्या वांगडा आसात, हेच्या फुडें रावतली आनी देवाचे आशिर्वाद तेंचेर आसचे इतलेंच म्हणून म्हाजी 2 उतरां सोंपयतात. धन्यवाद. Wishing our beloved Dotor, my mentor and my guide, a very happy birthday and choicest blessings of this day. Under your leadership, I have witnessed Goa's progress across various sectors, from improved infrastructure, better roads, to a strong healthcare and education. Of course, your dedication and efforts have made a meaningful difference in the lives of people that live in Goa. You are simple, extremely approachable, very down to earth, and always smiling. The nature that you possess, completes your personality and your ability to have a constant connection with the people, and your administrative acumen has strengthened trust across the entire state. Your vision for Swayampurna Goa continues to guide development towards Honorable PM's vision of a Swayampurna Bharat and a Vikasit Goa. On this special day, I pray that God may bless you with good health, happiness, and continued success
towards serving the people of Goa. Once again, Dotor, wishing you a happy birthday. नमस्कार. आज गोवा राज्याचे मानाधिक यशस्वी आणि युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो वाढदिवस आसा आणि ह्या वाढदिवसा निमित्त आमच्या गोंयच्या जनतेच्या वतीन, आमच्या मय मतदारसंघाच्या जनतेच्या वतीन आणि शेट कुटुंबियांच्या वतीन हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत यांका चडांत चड ह्या वाढदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. आज देवा कडेन मागता की अशें हें युवा नेतृत्व जे सतत 7 वर्सां जालीं आमच्या गोंयाचें नेतृत्व करता तांकां बऱ्यांतलें बरें आरोग्य, बरें आयुश्य लाभचें, तशेंच तेंच्या कुटुंबियांक सुद्दां बरें आरोग्य लाभून तेंची सेवा करपाची तांकां संद दिवची. गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी गोंय राज्याची सेवा करता आसतना जी 7 वर्सां सतत ह्या जनतेक सेवा दिता आसतना अशे ऐतिहासीक निर्णय घेतलेले आसा. त्यामुळे तेंचें नांव आज खूब बऱ्या तरेन लोक घेत आसा. आज मय मतदारसंघाच्या विकासा खातीर तेंच्यांनी जी आमकां जी हातभार लायिल्लो आसा, ह्या विकासाक जी चालना दिल्ली आसा, त्यामुळे मय मतदारसंघाची जनता सतत तेंची आभारी आसतले. आज मयच्या विकासा खातीर तेंच्यांनी घेतलेले निर्णय, खास करून मय स्थलांतरीत मालमत्तेचो विशय सुटावो जावचो हेका लागून तेंच्यांनी हातभार लायिल्लो आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत साल्वादोर द मून चोडण ब्रिज हे जे ताका चालना दिल्ली आसा, ताका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक करपाक ही आयज आमी निर्णय जो घेतलेलो आसा, फायनान्शियल एप्रुवल दिल्लें आसा, ताका लागून तेंचे हांव आभारी आसा. तशेंच पयल्याच वेळा आमच्या गोंयान रोरो फेरी सुरू केली. हे जे काम जें आसा तें आमचे चोडण माडेल ह्या बेटाचेर केल्लें आसा. तशे अनेक जे अशे प्रकल्प आसतले जे मय मतदारसंघाच्या हिताचे आसतले, अशे सगळे प्रकल्प तेंच्यांनी आपल्या नेतृत्वान आमकां करून दिल्ले आसा. आनी जे जे प्रश्न गोंयचे जे प्रलंबीत प्रश्न आसले हे सगळे तेंच्यांनी सुटावो करपाक जे हातभार लायिल्ले आसा, त्यामुळे तेंची लोकप्रियता आज खूब वाडलेली आसा. देवा कडेन मागता अशेंच नेतृत्व आमकां वारंवार लाभचें आनी ह्या गोंयची उदरगत जावची. देव बरें करूं. नमस्कार. आज 24 एप्रिल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो वाढदिवस. सगळ्याकून पयलीं मुख्यमंत्र्याक वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. 2012 ह्या वर्सा माननीय मुख्यमंत्र्याच्यो राजकीय वाटचाल सुरवात जाली. 2012 जेन्ना सांखळेच्या लोकांनी तांकां सांखळे मतदारसंघांतल्यान निवडून हाडलो तेन्ना पार्टीन तांकां पार्टी स्पोक्सपर्सन म्हणून तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. 2014 तांकां GSIDCचो चेअरमॅन म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच्यांनी सांबाळिली. 2017 परतून ते निवडून आयले आनी 2017 तांकां गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्लीचे माननीय स्पीकर म्हणून तेंची निवड जाली आनी तेंच्यांनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बऱ्या तरेन सांबाळ्ळी. 2019 तेंचें काम आनी तेंची प्रामाणिकता पळोवन भारतीय जनता पार्टीन तांकां गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून तेंची निवड केली आनी 2019 ते आयच्या पर्यंत ते गोंयाक लागून भरपूर काम करीत आसा आनी गोंयचे यंग डायनॅमीक आनी सक्सेसफूल मुख्यमंत्री म्हणून तेंच्यांनी वळख आपली पटोवन दिल्ली आसा. मुख्यमंत्री जाताच तेंच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें स्वप्न पळयलें आनी स्वयंपूर्ण गोंय 2037 करपाक लागून ते दीस रात गोंयाक आनी गोंयकाराक लागून म्हाका दिसता काम करीत आसात. तेंचो नम्र स्वभाव आनी जमनी कडेन रावून काम करपाची तेंची खासियत जी आसा ताका लागून तांकां लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर म्हणून पुराय गोंयभर वळखून गेले वता. हांव आयच्या दिसा देवा कडेन मागता की तांकां आनी तेंच्या कुटुंबियांक भरपूर उत्तम आयुश्य आरोग्य आनी यश दिवचें म्हणून आनी तेंचें जें स्वप्न 2037 तेंच्यांनी गोंयकाराक लागून पळयलां हें स्वप्न पूर्ण करपाक लागून तांकां देवान भरपूर शक्ती आनी यश दिवचें इतलीच हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां. नमस्कार. आज 24 एप्रिल 2026 गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री धडधडीचे नेतृत्व डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो वाढदीस आमच्या सगळ्यां कडल्यान सत्तरीची जनता, उसगांवची जनता आनी गोंयची जनते कडल्यान तांकां बऱ्या भाशेन तेंचे वाढदीस वचो. बऱ्यापैकी नेतृत्व इतल्या वर्सां दिल्लें आसा. बऱ्यापैकी आरोग्य आनी लोकांची सेवा करपाक देवान तांकां आशिर्वाद दिवचो. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की डॉक्टर प्रमोद सावंतान बरें नेतृत्व गोंय राज्याक दिल्लें आसा आनी आमच्या सगळ्या कडल्यान तांकां शुभेच्छा. तांचे देव बरें करूं. तांचे कुटुंब परिवाराक देवाचो आशिर्वाद सदैव आसूं.
देव बरें. Michael Lobo, MLA Kalangut constituency. Here we are wishing our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant a very happy birthday. May all the gods and goddesses bless him for the wonderful work what he is doing for the state of Goa. May he be blessed with a lot of good health, and this wishes comes from the people of Kalangut constituency and also from the people of Goa. A very happy birthday, Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister, State of Goa. Wishing Honorable Chief Minister of Goa, जो young and dynamic Chief Minister of Goa, a visionary leader of Goa, Dr. Pramod Sawant, a very very happy birthday. तेका वाडदिवसाची खूप खूप शुभेच्छा दिता. आणि ज्या प्रमाणे आयज आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्पेशली गोंयाक लागून आनी आमच्या महिला वर्ग, युवा वर्ग हेंच्या लागून ज्या प्रमाणे काम करता, आयज आमी गोंया भितर जे डेव्हलपमेंट पळयता, हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. गोंयाचें डेव्हलपमेंट करतना आमचे स्पेशली आमच्या मुर्मुगांवाक लागून खूब खूब डेव्हलपमेंट प्लॅन आमकां सँक्शन केलेले आसा. आमकां खूब डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट दिल्लेले आसा. आमच्या मुर्मुगांवा भितर एक आमकां हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा. तेज्या लागून खूब खूब आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आभारी आसा. आनी वाडदिवसाच्या निमतान असोच देवाचो आशिर्वाद तेजे सदांच आसचो. ताका बरो आरोग्य मेळचें, ताका तेंच्या फॅमिली आनी जी गोंयची जी तेज्या हातांसून बरी कार्य जावपाची उरलेली आसा ती परत घडोवन येवची. आनी आमचे जे गोंयचे उदार आमी पळयता ते डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हातीन अशेंच फुडें जावचे हेच देवा कडेन हांव प्रार्थना करता. आनी परत एकदां ताका वाडदिवसाची खूब खूब शुभेच्छा दिता. My Honorable Chief Minister has done so much of work for me in Shirley constituency, so much of development work. On this special day, birthday of our Chief Minister, I would like to thank him for the innumerable work, development work what you have done for my people in my constituency. On behalf of the people of Shirley constituency, I would really like to thank you from the bottom of my heart. Here's wishing our Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, a very happy birthday. May the Almighty bless you with good health, peace of mind and happiness to carry on the good work what you are doing for the state of Goa. आदरणीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आणि आमचे लागींचे इश्ट डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांचो 54व्या वाडदिवसाच्या निमित्तान म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान कार्यकर्ते, मतदार आणि म्हज्या कुटुंबिया तर्फे खूप खूप लाख लाख शुभेच्छा. एक नवे दमाचें नेतृत्व जाणें संपूर्ण गोंयान भितर बरेचशे निर्णय घेवन गोंयकारांक एक समाधान आणि त्याचप्रमाणे गोंयच्या जडणघडणीत बरी भशेन योगदान दिल्लें आसा. हांव इतलेंच म्हणटलों की मुखावेल्यो इच्छा आकांक्षा आसात त्यो पूर्ण करपा खातीर ताका बरे तरेचें आरोग्य, यश प्राप्त करून दिवचें अशें श्रीचरणी प्रार्थना करता. आनी परत एकदां गोंयचे मुख्यमंत्र्याक आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान परबी भेटयता. नमस्कार, म्हजें नांव राजेश फळदेसाय, कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हांव MLA. सो आयज आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचो वाडदिवस, ताका हांव लाख लाख शुभेच्छा दितां. कारण मनोहर भाई पर्रीकराच्या उपरांत आमकां एक असो चीफ मिनिस्टर मेळ्ळो आसा जेणे करून आमचे गोंयची आमची भरपूर उदरगत जाल्ली आसा तेज्या माध्यमांतल्यान. आनी आमी सगळे जे आमदार आसा, मंत्री आसा, सातत्यान तेजे फाटल्यान आसा. आमचो सदांच सपोर्ट ताका आसा. आमी इतलेच देवा कडेन मागता की तेजें आरोग्य आनी ताका सदांच बरें दिवचें, ताका देवान सदांच तेजेर आशिर्वाद दवरचो, जेणे करून तेणी हजारांनी न्हू लाखांनी कामां, जे प्रोजेक्ट आसत, कितें आसत, भुरग्याचे जॉब आसत, तेणी भरपूर गोंया खातीर भरपूर काम केल्लें आसा. अशी आमकां चीफ मिनिस्टराच्या लिडरशिपीचेर आमकांय काम करपाक खूब उमेद येता. म्हाज्या मतदारसंघान सुद्दां तेणी ब्रीज म्हण, बांद म्हण, जे लोकांचे शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आसले ते सगळे तेणी सोडयल्ले आसा. हांव खरोखरच ताका खूब खूब तेजें अभिनंदनूय करता आनी ताका वाडदिवसाच्या आमच्या संपूर्ण मतदारसंघाच्या वटेन आमी ताका विश करता. कारण ताका आरोग्य बरें दिवचें. कारण असो मुख्यमंत्री आतां हांवें म्हटलेलें
की असो मुख्यमंत्री आमकां पयलेच पाटी मेळ्ळो आसा मनोहर भाई पर्रीकाराच्या फाटल्यान. कारण कसली फायल येवं कितें येवं तो डिसिजन घेवपाक केन्नाच फाटीं रावना आनी तेज्या हातीन जे पळय आज पळय कामां जाता इतले स्पिडीन आमकां सुद्दां खूब उमेद येता. हांव जाल्यार स्वताक सांगता की हांव तेज्या फाटल्यान कंप्लीट जीवन जितो आससर हांव मुख्यमंत्र्या बरोबर आसतलो. कारण तो एक डॅशिंग आसा आनी एक बरें काम करता. आमचे सदांच तेका एक सपोर्ट आसतलो की बाबा म्हाज्या सायडीच्यान आमच्या मतदारसंघाच्या वटेन. कारण म्हाज्या मतदारसंघान हांव सगळें गोंयभरचें उलयना पूण गोंयभर जी पळय उदरगत जाल्ली आसा ती सगळ्या लोकांनी पळयल्ली आसा. तेज्या हातीन दिसाक म्हाका दिसता कमीत कमी 50 तरी अशीं फावंडेशनां जाता आनी ती विदीन 6-7 म्हयन्या भितर कंप्लीटूय जाता. पण असो मुख्यमंत्री आमकां केन्ना मेळ्ळो ना. पण आतां इतली उमेद येता. आयज जवळ जवळ 7 वर्सां तेका कंप्लीट म्हणजे 7 वर्सां जाल्या मुख्यमंत्री जाल्यार. अशी हांवें लास्ट म्हाज्या 4 वर्सां MLAचे टर्मान हांवें जी पळयल्या 4 वर्सां 1-2 म्हयने जाले. पण अशा पद्दतीन काम करता की कसलेंय काम जरी तेजे कडेन घेवन गेलो फेरी बोटीचे घेवन वच की आमच्या मतदारसंघान 50% आयलंड आसा. पण कसलेंय जरी काम तेजे कडेन जर हांव घेवन गेलो जाल्यार म्हाका केन्ना ना म्हणना. फेरी बोटीचे आसूं आमच्या शेतकऱ्याचे प्रश्न आसूं आमच्या बानाचे प्रश्न आसूं किंवा आमच्या ब्रिजाचे प्रश्न आसूं जावं आनी पुलीस स्टेशनाचे आसूं किंवा बाकीचे ल्हानशे गाडेकाराचे सुद्दां जरी हांव प्रश्न घेवन गेलो जाल्यार तो आपूण तेजेर कितें नाल्यार कितें पर्याय काडून आमकां तो खूब मदत करता. पयरूच आमचे 2 दीस पयलीं आमच्या अहिल्या गर्ल्स हॉस्टेलाचें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. मुख्यमंत्र्या बरोबर हांवूय आसलेलो, गोविंद गावडे सरय आसलेलो. सो हे आमचे खांडोळा कॉलेज आहा तेजो गव्हर्मेंट कॉलेजीचें एक पार्ट म्हणून अहिल्याबाई गेस्ट हावस म्हणजे गेस्ट हावस न्ही लेडीज हॉस्टेल म्हणून तेंच्यांनी बांदलेलें आसा. तेज्या लागून हांव खूब अभिनंदन करता. कारण एक मुख्यमंत्री गोंयचो आनी एक एड्युकेशन मिनिस्टर आसलेल्या कारणान प्रत्येक भुरग्याचो किंवा गर्ल्सांचो हे तेका अनुभव आसा. कारण प्रत्येक मनशाक तो शिक्षणाक लागून पळयता. पयरूच हांवें पळयतालो ते जेन्ना आमी गर्ल्स हॉस्टेलाचें इनॉग्रेशन केलां तेन्ना ओन्ली 1000 रुपीज पण तितून इतली फॅसिलिटी आसा. एका म्हयन्याक 1000 पण इतली तितून फॅसिलिटीज तेणी दवरल्या. टेनीस कोर्ट म्हण बॅडमिंटन म्हण जीम म्हण किंवा योगा हें म्हण खुबशें अशें म्हणून तेणें पयरूच इनॉग्रेशन केल्या. तेज्या बद्दल तेजें हांव खूब अभिनंदन करता. कारण आमकां पयरूय उलोवंक तितलो मेळ्ळो ना कारण कॅबिनेट मिटींग आसलेली म्हणून तो वचपाक लागून उशीर जाता म्हणून आमकां तेजेर कांय उलोवंक मेळना. पण आयच्या ह्या माध्यमांतल्यान आमकां उलोवंक मेळ्ळें की पयर तेणी एक बेस्ट गर्ल्स हॉस्टेल अहिल्याबाई म्हणजे अहिल्या म्हण ताका नांव दिल्लें आसा. तेजी तेणी आमकां त्या रोस आख्खी हिस्ट्री सांगलेली जेणे करून आमकां थोड्यांक खबर नासलेली ती आमकां सगळ्यांक कळलेली आसा. आनी एक खांडोळा कॉलेज गव्हर्मेंट खांडोळा कॉलेजीक तेणी एक बरो सपोर्ट केल्लो आसा. आनी जेणे करून आमच्या भुरग्यांक खूब पयसल्ल्यान बी येवपाक पडटा त्या भुरग्यांक थंयसरूच रावपाक सगळी सुविधा दिवपाक लागून एक बेस्ट गर्ल्स हॉस्टेल तेणी थंय बांदलेलें आसा. तेज्या बद्दल तेजें हांव खूब अभिनंदन करता. GSDचे मार्फत आमचो MD आसलेलो त्या रोस आमचो कदम सरय आसलेलो. खूब आमकां आनंद जालो कारण आमच्या सुद्दां मतदारसंघाच्या वटेच्यान लोक सुद्दां थंय रावपाक खूब उमेदीन आसतले. पूण आमकांय खूब उमेद येयली तें पळोवन जितली जी सुविधा पळय आसा आज एक भुरग्यांक एक बारीक ल्हान घराण्यांतल्या भुरग्यांक सपोज केन्ना शिकोवंक टेबल आसना, चेअर आसना, कबड आसना ती सगळी वेवस्था तितून बेड सगळी वेवस्था थंय करून दिल्या. तेज्या बद्दल परत एकदां तेका हांव खूब अभिनंदन करता. आमच्या सगळ्याच ज्या मतदारसंघाच्या वटेच्या लोकांच्या वटेन हांव तेजें परत एकदां खूब हांव अभिनंदन करता आनी तेका बर्थडेचे परत एकदां विशीस दिता. कारण तेका आयुश्य आमच्या गोंयच्या सायबा कडेन मागता आनी आमच्या सगळ्या थळांतल्या देवा कडेन मागता तेजें आयुश्य खूब बरें दिवचें आनी असोच तेजो जी कारकिर्दी आसा अशीच तेजी बरी चालू उरो. हेज्यानी फुडें सुद्दां तेजी जी कारकिर्दी आसतली ती सामकी बरी झपाट्यान जातली आमकां पूर्ण विश्वास आहा. आनी सदांच हांव राजेश फळदेसाय MLA कुमारजो हांव सदांच तेज्या फाटल्यान आसतलो आनी सगळे आमचे मतदारसंघाचे लोकूय तेज्या फाटल्यान आसतले. थँक्यू. ऑल सदर्या चीफ मिनिस्टर हॅपी बर्थडे म्हूण विश करता. बरी सावय धांवड येता. आय विश हिम गूड हेल्थ एंड हॅपिनेस. तेज भशेन आमगे गांवांत आमी जायते डेव्हलपमेंट वर्क केला. We have done a primary health center, we have done a police station, we have done other things, WRD chair and teacher. So, जें फावटी काम केलां, I want to appreciate, I want to wish him all the best and continued service to the state of Goa. डॉक्टर प्रमोद सावंत हे फाटल्या 7 वर्सां सुमार हे गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करतात. ही जबाबदारी सांबाळटा आसतना हांवें लागींच्यान पळयलां की डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सारके एक डिवोटेड पर्सन फॉर द कॉज ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा. आनीक हो साबार डेव्हलपमेंट गोंयचो जावचो म्हणून विंग एडुगार भागांतल्यान
आनी त्या बरोबरच तळागाळांतल्या लोकां कडेन हो विकास पावचो, प्रगती पावची. आनी म्हणून हांव अशें म्हणन की प्रिंसिपल्स तत्वां घेवन फॉर एग्जाम्पल स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय, जशें आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी म्हणटात की आत्मनिर्भर भारत. तर त्याच पद्दतीन तांणी ही आपली स्वताची एक घोशणा घेतल्या की स्वयंपूर्ण गोंय जावचें. आनी ही घोशणा अशी की बारीक मनशाक सुद्दां अपील जावपा सारकी, आनी बारीक मनीस सुद्दां जागृत जावन त्या पद्दतीन आनी त्या नजरेन काम करपाक उद्युक्त जावपाचो. तशे पद्दतीन तांणी हे घेवन जवळ जवळ 200 सुमार मित्र जे आसा, सहकार मित्र जे पळय हे सहकार मित्र तांणी अपॉयंट केल्ले आसा. तर जे दर शेनवाराक किंवा केन्ना केन्ना एखाद्या आयताराक सुद्दां पंचायती वतात, पूण चड करून शेनवारा वतात आनी थंय लोकांची ज्यो कितें अडचणी आसात त्यो अडचणी निस्तारपाचें काम करतात. हांव आयच्या दिसाच्या निमित्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ज्या भरीबार पद्दतीन ह्या गोंयचो उदरगतीचो भरीबार घेतिल्लो आसा तांकां बरें आयुश्य आरोग्य लाभचें. आनीक अशीच ही घोडदौड जी आसा पळय विकासाची घोडदौड तांच्या माध्यमांतल्यान आनीक तांचे बरोबर आशिल्ले तांचे सगळे 11 सवंगडी म्हणजे मंत्री आनी बाकीचे आमदारी बीन हे सगळ्यांचे 40 लोकांच्या एकवटान तांणी हें कार्य जें आसा पळय न्ही तें मुखार व्हरचें. आनीक तातूंत भितर आमचे कडल्यान जर कितें हातभार लागपाक शकता ती गोंयची उदरगत करपा संबंदी ते उदकावच्या मळार आसूं, सहकार मळार आसूं किंवा इतर काही बाबतींत आसूं, तर ही सगळी सहकाराची भावना जी आसा ती घेवन मुखार वचपा संबंदी डॉक्टर प्रमोद सावंताक बरें आयुश्य, बरें आरोग्य आनी बरी ताक म्हणजे विचारांचें बळगें बरें जाय आनी तें मेळटलें अशें आशा बाळगिता. आनीक म्हजी ल्हानशी उतरां सोंपयता आसतना परत एकदां सुजलम सुफलम गोवा, सुजलम सुफलम भारताचो एक भाग जावचो आनी ते जावपा संबंदी तांचें योगदान जें आसा पळय तें अशेंच मुखार निरंतर चालू उरचें अशे प्रकारचे अपेक्षीत बाळगिता. आनीक परत एकदां तांकां आयच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज आमच्या डायनॅमिक CM एज डॉक्टर प्रमोद सावंत एज बर्थडेच्या निमतान आयज म्हाजे खूब खूब शुभेच्छा आमच्या डॉक्टराक जे आयज आमच्या गोंयांक लागून खूब बरें काम करता, जे आयज ताका देवान आनी तशेंच सगळ्यांचो आशिर्वाद मेळून तेज्या पयलीं जिवाक बरी भलायकी मेळची, तेजें हेल्थ पयलीं बरें आसचें. तशेंच आयज पेडण्यांक लागून आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट जाल्लो आसा. हांव पयलीं ताका एप्रिशिएट करूंक सोदतां जे आयज तेणी आमचें बऱ्यान बरें काम, आतां खूब वर्सां जालीं आमचें काम खंय तरी रखडलेलें. आमच्या आंबेडकर भवन जे आयज 40-45 इयर्स जालीं, जे आयज इतले आमचे CM जावन गेले, आमचे मिनिस्टर जावन गेले, पूण कोणीच हेजेर लक्ष दिवंक नासलें. ते आयज तेणी इतल्या वर्सांचें आयज आमचें काम करून दिल्लें आसा आनी ताका लागून हांव ताका आमच्या आंबेडकर भवनाक लागून हांव ताका एप्रिशिएट करता. जे आयज तेणी आंबेडकर भवना दिसा त्या दिसा तेणी फावंडेशन स्टोन हें केलो आनी सगळ्या लोकांक बऱ्यान बरें हें दिलें तेणी, कित्याक जें काम कोणी करूंक ना तें काम करून तेणी दाखयल्लें आसा. ताका लागून हांव ताका सगळ्या आमच्या लोकांच्या वतीन ताका मना काळजांतसून धन्यवाद म्हणटा. जे आयज आमच्या पेडण्यांकूय लागून खूब बरें काम करता, म्हाका बरो सपोर्ट आसा आनी म्हाका खूब उमेद दिसता आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत ज्या हाती सकयल आमी काम करतात ते, जे आयज पेडण्यांक लागून खुबशीं कामां आमची करून दिल्लीं आसा तेणी. ना म्हटल्यार आयज आमकां 3 ब्रीज आयज आमकां पास करून दिल्ले आसा आनी तेजी कामूय ऑलरेडी चालू आसा. थोड्याच टायमान ती कामां कंप्लीट जातली. जे आयज आमचे धारगळे सारक्या गांवांनी आमकां ब्रीज जाय आसलो तो हायवेचेर तो ब्रीज पास करून दिल्लो आसा. तसोच आमच्या परसवाड्याय बी एक ब्रीज आहा तोय बी हायवेचो तोय दिल्लो आसा. तसोच चांदेल आसापूर एक ब्रीज आहा तोय बी ब्रीज आमकां तेणी एज फास्ट 3 ब्रीज आमकां तेणी हें काम एज फास्ट करून दिल्लें आसा. तशीच तेजी बऱ्यान बरीं कामां आसात एड्युकेशनाक लागून. जे आयज आमच्या सदांच हांव म्हणटालो ती सगळीं स्कुलां आसा ती स्कुलां बरीं आसची, कित्याक तेजे सगळें रुफींग बाकीचे हे सगळे हे कामां करून दिल्लीं आसा. बरीं कामां जाल्लीं आसा आमच्या पेडण्यांक लागून. तशेंच आमकां कोरगांव आमकां बऱ्यान बरो ग्रावंडूय मेळ्ळो आसा आयज. तेय बी आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताक लागून ही कामां जातात. जे आयज आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत खुबशीं कामां रखडलेलीं आसलीं ती आयज कामां सगळीं जातात. तशेंच आमकां
रवींद्र भवन जे आयज आमचो सदांच डिमांड आसलेलो, आमच्या पेडण्यान कलाकाराची खाण म्हणटात ते खऱ्यांनीच पेडण्यान कलाकाराची खाण आसा, जे आयज आमकां रवींद्र भवन तुये सारक्या गांवान आमकां तेय बी दिल्लें आसा. तशेंच आमकां 17 MLD आमच्या वॉटर प्लांट 15 MLD वॉटर प्लांट तोय बी दिल्लो आसा. आयज आमच्या पेडण्याक लागून 30 MLD उदक आयज आमकां मेळटा. तशेंच आयज तुया सारक्या गांवान आनी एक 30 MLD तो आतां थोड्याच दिसांनी तेजें इनॉग्रेशन जातलें. अशीं खुबशीं कामां करून दिल्लीं आसा. ती म्हाका दिसता ती सांगून म्हाका दिसता हें जातलो, ताका लागून हांव म्हाजी जितलीं कामां आयज हें करता आनी ती थोडक्यानूच सांगता, कित्याक जी कामां आयज आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा पेडण्याक लागून तो खूब बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. तसोच आमकां फुडेंय बी सपोर्ट आसचो CM सराचो, आनी मेन म्हणटा ते तेज्या जिवाक बरी भलायकी दिवची आनी हांव देवा कडेन इतलेंच मागता आनी तशेंच तेज्या फॅमिलीकूय बरी भलायकी दिवची. इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. थँक्यू. Athanasio Monserrat, Minister for Revenue, Panjim Constituency, wishing our Honorable Chief Minister a very happy birthday. May God bless him, keep him safe and healthy for the service of the people of Goa and the country. Good morning, and today I'm very pleased to wish Honorable CM a very happy birthday on this wonderful day of his. And he has been a very kind-hearted person and a very good leader at his young age. Hoping that he continues his prominence and dominance in Goan politics, taking Goa to a next level with improved vigor and deliverability of good things to the state of Goa. With this, once again, I wish him a very happy birthday. Namaskar. I'm Owen Gudino from Dabolim constituency. I've been in Dr. Pramod Sawant cabinet in this term. First of all, a very happy birthday, वाढदिवसाची शुभेच्छा डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. आनी ही शुभेच्छा दिता आसतना हांव थोडी आठवण करता, जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर नासले तेन्ना सगळ्यांक चिंता पडलेली कितें जातलें. पूण गेले ते कितलेशे वर्सां डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे हें शासन चलोवन दाखयली आपली केपेबिलिटी, आनी जे म्हणटा यंग एंड डायनामीक चीफ मिनिस्टर सगळे जाण म्हणटा ती डायनामिजम तेणें सरकारान हाडून आपलो सरकार बरे भाशेन चलोवन आज आमी तेजो वाडदीस मनयता. ताका हांव योजिता की एक बरी भलायकी दिवची देवान हे स्टेट सांबाळपाक, आनी जे आमी म्हणटा ही सगळ्यान बेस्ट स्टेट जावपा जाय, खरे अर्थान बरो विकास जावपा जाय, तेजे खाला जायत आसा, फुडाराकूय जातलो म्हूण आमी अपेक्षीत आसा. आनी आमकां एक खुशी भोगता की तेजे अंडर आमकां हें काम करपाक एक बरी संद मेळ्ळा म्हूण. आनी हांव समजता गोवा गव्हर्मेंट आनिकूय लोकां पासत पावतलो, बरें काम करतलो, बऱ्यो स्किम्यो दितलो, आनी ताका लागून 3 खेपे तो गव्हर्मेंट निवडून आयला. आनी अवश्य 2027 तेजे लिडरशिपा खाला आमी परत निवडून येतले. आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां तांच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान हुनहुनीत परबी. दोतोर, बेस्ट विशीज ऑन युअर बर्थडे. वॉट टू से अबाउट दिस जेंटलमॅन? अ पर्सन who understands everything still has the time to listen. The best quality about Dr. I feel is that despite the fact that he has knowledge about governance, about man management, everything, पूण सदांच लोकांचे आयकुपाक तयार असतात. ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्री आय कॅन टेल यू, आमी खूब जेन्ना प्रॉब्लेम तांचे कडेन घेवन वतात, ऑलवेज ही हॅज गिवन अस अ व्हेरी व्हेरी गुड इयर. आमचे सदांच प्रॉब्लेम आयकून घेतात. जर 10 प्रॉब्लेम दिले, 5 सॉल्व जातात, 5 जायनात. बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज की उरलेले जे 5 जावंक ना, देर वॉज अ ट्राय टू सॉल्व दोज प्रॉब्लेम्स ऑल्सो. ड्युरिंग हिज टेन्युअर, I think a lot of things have changed in Goa. Ease of doing business has improved. Our infrastructure has improved because of the focus of the government. And also, we have to compliment the fact that this government has been able to represent to the central government the correct picture so that amka central kaden funding yeta. We have a lot of more expectations from you, Doctor. We look forward to your continued leading Goa and taking us to greater heights. Here is wishing you once again
a very, very happy birthday with a very, very healthy life and with the same cool mind that you have shown all these years. Best wishes. Namaskar. Happy to know that the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, is celebrating his birthday at a time when the whole country in the midst of a huge change, and a small state of Goa is actually showing the way in many ways as to how to make sure that we ride the change and not become victim of it. So Dr. Pramod Sawant is one of the longest serving Chief Minister of Goa. His training, his education is in medicine. So first few years he devoted the time into diagnosing the problem of the state. In last several years, he is working on providing solution to those problems. It's good doctor would always do. And nice to see Goa is focusing on many aspects of good quality of life, ensuring that Goa remains as beautiful as it has been. At the same time, the aspirations of the youth of Goa for employment, for career are not compromised. He is working on huge infrastructure development. When you go to Goa, you see each part of Goa has some infrastructure or the other going on. He has worked on leveraging the maritime strength of Goa. Goa has been a most preferred destination for tourists, not just from our own country, from different parts of the world as well. In fact, Goa is a special place. When people say that where are you going for a holiday, if you ask somebody abroad, you say I'm going to Goa. You say you are going to India. I say no, I'm going to Goa. So that's a distinct identity Goa has been able to create of its huge attraction that people have for Goa. Its beautiful beaches, and most importantly, very good people of Goa. The Goans are known for the hospitality. Goan food, world famous. Goa has another distinct attraction, religious places, churches, temples, all that. History and geography are in favor of Goa. Of course, Goa was under colonial rule, and we cannot forget that past. And we have suffered from it. But now we must a new chapter in Goa's future, wherein we can now take Goa to a new level of development, which Dr. Pramod Sawant, as a Chief Minister, has been able to do and will continue to do. As a son-in-law of Goa, I am very happy that my state of Goa is progressing under the dynamic leadership of the Honorable Chief Minister, my friend Dr. Pramod Sawant. All the best to you, Dr. Sawant. Thank you. Dear Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, happy birthday to you and wish you great health and lots of happiness. Wishing you continued success as you lead Goa on the path of inclusive growth and development with your vision of Swayambhu Goa 2.0 and other innovative schemes for women, farmers, education, children and industry. May the year ahead bring you fulfillment and contentment in all your initiatives in the service of the people of Goa, making a difference in their lives. Ayushman Bhava, Dr. Sawant, wish you all the very best. Thank you. हांव प्रमोद आचार्य. आय एम एडिटोरियल डायरेक्टर ऑफ प्रुडंट मिडिया. दोतोराची आनी म्हजी वळख म्हाका दिसता दोतोर आमदार नाशिल्ले तेन्ना सावन म्हळ्यार ऑलमोस्ट 2 दशकांचो काळ जातलो. सो तांची पुराय राजकीय कारकीर्द आमी फॉलो केल्या, कवर केल्या. आनी एक गजाल जी म्हाका सदांच दोतोराच्या बाबतींत जी स्ट्रायक जाल्या ती म्हळ्यार व्हेरी हाय लेवल ऑफ EQ, इमोशनल कोशंट. आमी जनरली आमकां सदांच संवय आसता IQचेर फोकस करपाची आनी IQचेर उलोवपाची. पण खंयच्याय राजकारण्या भितर हो EQ आसप अत्यंत म्हत्वाचो. कारण तो जर आसा जाल्यारच ते लोकांच्यो समस्या, लोकांचे प्रॉब्लेम्स, लोकांच्यो वेदना हे समजोवपाक शकतात आनी ताजेर बरे तरेन रिस्पॉन्स दिवपाक शकतात. सो त्या बाबतींत म्हाका दिसता दोतोराची जर सगळ्यांत व्हडली स्ट्रेंथ खंयची आसत अलॉंग वीथ हीज पेशन्स इज हो EQ.
आनी एक असो हाय इक्यू आशिल्लो मुख्यमंत्रीक गोंयाक लाभला. आयच्या ह्या घडयेक तांकां वाडदिवसाची परबी दिता, बरें आरोग्य बरें आयुश्य हांव दिता आनी तांची कारकीर्द अशीच फळत फुलत रावूं इतलेंच मागता आनी थांबता. नमस्कार, मैं हरविंदर सिंह रिप्रेजेंट करता हूँ हमारी पंजाबी कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को, गोवा गुरुद्वारस को. सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरे आपका छोटा सा एक चाहने वाला, आपका एडमायरर, आपका एक छोटा सा दोस्त, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका 54th बर्थडे है. बस मैं वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ आपको हमेशा इसी तरह आपको हैंडसम रखे, इस तरह स्माइलिंग फेस आपकी रखे. दो बातें कहना चाहूँगा कि आपको कभी आज तक मैंने किसी प्रेशर में देखा नहीं, और प्रेशर में इसलिए नहीं देखा आपको डॉक्टर साहब कि आपके दिल में कुछ है ही नहीं है, आप कुछ गलत करते ही नहीं हो. 3-4 क्वालिटीज़ आपकी मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है, आपसे सीखने को मिलता है. एक तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग, आपको जो पावर है, आप में जो एनर्जी है, आप जो लोगों को कनेक्टिविटी है आपकी, मेरे को कभी कभी लगता है कि शायद आपके भगवान ने आपके एक दिन में 40 या 50 घंटे बनाए हैं. सवेरे उठ के देखता हूँ आपके वीडियो चालू हो जाते हैं, कहीं साउथ गोवा, कहीं कहाँ पर कुशापति में, कहीं नॉर्थ गोवा में, फिर पूरे 15-16 लाख लोगों की आपकी जिम्मेदारी, लाखों टूरिस्ट की जिम्मेदारी आपके ऊपर, इंडस्ट्री की जिम्मेदारी आपके ऊपर, लोकल्स की जिम्मेदारी आपके ऊपर. किस तरह बखूबी अपनी बातें हो डॉक्टर साहब, पूछिए मत. मैं अपने और अपने कौम की तरफ से आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ. आपको जब भी हमने याद किया है, एक आपने इतना बड़ा काम हमारे कौम पे किया था कि जब आपकी मेरी शुरू में तो खैर आपका सीएम बनने के पहले बहुत कम मुलाकात थी. सीएम बनने के बाद मैंने आपको 7 साल पहले आपको रिक्वेस्ट की थी, डॉक्टर साहब एक जस्टिस दिलाओ हमको. गोवा लिबरेशन में कर्नल सिंह बेनीपाल जी ने अपनी शहीदी दी थी. आपने प्रॉमिस किया था मैं करूँगा, आपने करके दिखाया. आपने उसको 75 साल बाद जस्टिस दिलाया. उसको आपने गणतंत्र दिवस पे आपने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके जो भी थे, जो घर के लोग थे, उनको सम्मानित किया. यहाँ तक आपने रुके. आपने मुझे कहा कि रविंदर जी, उनके घर जाएंगे हम, उनके घर जाके सम्मानित भी करके आएंगे और कुछ दे के आएंगे. आपका दिल्ली से फ़ोन आया था कि मैं हरियाणा जा रहा हूँ, मैं किसी कारण नहीं पहुँच पाया था. आप गए उनके गांव में जाके, एक 75 साल पहले जिस बंदे ने अपनी ये दी हो, अपनी बलि दी हो, उसके घर पे आप जाते हो, 10 लाख का चेक दे के आते हो हरियाणा के गांव में. ये कौन है सीएम करेगा साहब? दूसरा, फिर आपसे मैंने याद कराया था सर कि यहाँ पर आपने पात्रा देवी में एक स्मारक बनानी है. आपने प्रॉमिस रखी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो. देख रहे हैं हम लोग रोज आते जाते महाराष्ट्र जाते हैं, देखते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हो. आपके पास जब भी हम गुरुद्वारे का मसला लेके आए, सिख कौम का मसला लेके आए, जैसे रोड का हमने नाम रखना था, 1 सेकंड में आपने कर दिया. जब भी आपको इनवाइट करने जाते हैं, आप हंसते रहते हो, हंस खेल के बुलाते हो. और आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या डॉक्टर साहब, मैंने जो देखी है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ. हमारे में कहावत है ना कि बड़ा आदमी कौन है. बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी वो है जिसकी संगत में बैठ के आपको छोटापन महसूस ना हो, आप उसके इक्वल लगो, उसके बराबर लगो. हमेशा मैंने देखा है, आपने जब भी किसी से मिले, आप चाहे छोटा लेबर बेचारा हो, कोई टैक्सी वाला हो, कोई हमारे जैसा आम आदमी हो, आप इस तरह उसको मतलब कंफर्ट देते हो तो बेचारा अपनी बात रखने से कभी कतराता नहीं, सबको आप लेके चलते हो. ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी, आपके बड़े बनने में और आपकी लीडरशिप क्वालिटी में ये बहुत बड़ी चीज़ है आपकी. किसी को आप छोटा महसूस होने देते नहीं. रिस्पेक्ट, मैं कहता हूँ हम जैसे बदतमीज़ों को आपसे रिस्पेक्ट सीखनी चाहिए. हम तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम किसी से ऊट पटांग बात करते हैं. इतना आपके ऊपर प्रेशर, इतना प्रेशर, हमेशा आप हंसते रहते हो, खेलते रहते हो. मैं कहता हूँ भगवान आपको इसी तरह तरक्की दे, आपको और उम्र दे और आपकी सेहत अच्छी रखे. आप इसी तरह गोवा की, हमारे देश की सेवा करता रहो. बस मैं आपको यही बोल सकता हूँ. बाकी आपका शुभकामनाएं हमारी और हमारी कौम की तरफ से आपको. जय गोवा, जय भारत, वंदे मातरम. डॉक्टर साहब की जय हो. बस आप जीते रहो सर. और मैं हमेशा बोलता हूँ डॉक्टर साहब हैं, द्वीपाची गरज ना, द्वीपाची गरज ना. बस आपका डायलॉग है, मैं सबको बोलता हूँ. कोई कुछ बोल दे, द्वीपाची गरज ना, डॉक्टर साहब हमारे हैं, हमारे साथ हमेशा रहेंगे. थैंक यू डॉक्टर साहब, जन्मदिन की एक बार और मुबारक. थैंक यू. आई एम शशि सोनी, चेयरपर्सन of Hughes Precision Manufacturing Private Limited and Padma Shri awardee for industry and trade. Very nearby our Chief Minister Saab's birthday is coming, and what we should say about him. He is very energetic, resourceful
and helpful Chief Minister. I have seen, we have visited so many states, Karnataka, Maharashtra, Delhi, but since when I have come to Goa, since 6 years I am here, but seeing, working the Chief Minister Sahab Pramod Sawant ji, it is marvelous. And his way of working, his way of caring people is very different and very impressive. And he has won already 2 elections, decade, and now we are praying that he should be taken chair for the third decade also. And all my best wishes, and my workers, my employees of the company, all are giving him the best wishes and best of health, best of future, best Chief Minister for the state and country. आज 24 एप्रिल 2026 गोमांतक राज्याचे आमगेले अत्यंत सर्व लोकांचे प्रितीक पात्र जावन आशिल्ले प्रमोद सावंत हांचे आयचे जन्मदिवस आसा. आमी रामदेव वीर विठ्ठला लेगी प्रार्थना करताची की तांकां बरें आरोग्य मेळचें आनी आमचे गोवा राज्याचे तांणी मुख्यमंत्री जाल्ल्याच्यान गोमांतक राज्याचे सर्व ही लोकांचे अपेक्षा आसा की तांचे कडच्यान गोमांतक राज्याचे बऱ्यापण घडका, लोकांचे अपेक्षा परिपूर्ण जावका म्हणून अशें भरपूर लोकांच्या मनांत आसा. ते सर्व ही कार्य आमगेले मुख्यमंत्रीचे हातान घडचे अशें आमी रामदेव वीर विठ्ठला लेगी आमी निरंतर आमी प्रार्थना करताची आनी तांकांही भरपूर आरोग्य मेळो, तांगेले कुटुंबाचे जिवनांतू तांकां भरपूर तांकां यश प्राप्त जावो अशी आमी रामदेवा लेगी प्रार्थना करता. म्हळ्यार विशेष जावन गे न्हू एक राज्याचे मुख्यमंत्री म्हळ्यार तो एक राजा म्हणून घेता आनी राजाचे मुख्य उद्देश कसन की म्हळ्यार जनतेचे कर्तव्य परिपूर्ण करचे. तशेंच त्या निमित्तान तांकां देवान भरपूर एक मोठे जबाबदारी दिल्लो आसा, मोठे स्थान दिल्लें आसा. त्या स्थानान तूं तांणी बसून गे न्हू सर्व ही गोमांतक जनांक संतोष करचे, कित्याक की म्हळ्यार तांचे नांवांत प्रमोद म्हणून घेन आसा. सो ताजे अर्थ कसन की म्हळ्यार संतोष दितालो. सो तन्निमित्तान जशें तांचे जाणटे नाजाल्यार आवय बापायन तांकां नांव दवरलें प्रमोद म्हणून घेवन, त्या नांवा प्रमाणे तांणी संपूर्ण गोमांतक राज्याचे जनांक तांणी एक संतोषाचें एक वातावरण निर्माण करून आमगेल्या गोमांतक राज्याचे भरभराट वाडपाक जाय आनी जनतेकय संतोष ताच्यान मेळपाक जाय अशें आमी रामदेवा लेगी पुनः प्रार्थना करून तांकां हे आयचे दिवसाचे जन्मदिवसाक आमी शुभेच्छा दिता. Rajtilak Naik, President Goa Union of Journalists. Well, on behalf of the Goa Union of Journalists and the entire journalist fraternity in the state of Goa, I take this opportunity to wish the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, a very happy and meaningful birthday. May the Almighty grant him all the happiness and prosperity today and always. Dr. Sawant has really done a commendable job for the journalist fraternity in the state of Goa. हांव उदूत तिमलो फॉमेंचो चेअरमॅन लोक म्हणटा म्हाका आनी हांवूय म्हणटा म्हाका. आनीक आमच्या सीएमाचो 54th बर्थडे म्हणल्यार जन्मदीन. पूण आय डोंट वॉन्ट टू से हॅपी बर्थडे, बट आय वॉन्ट टू से हॅपी वाडदिवस. बिकॉज वाड जावपा जाय आनी वाड जशी जाता तसो मनीस वयर वता आनी सीएम हॅज टू ग्रो विथ वाडदिवस रादर दॅन जन्मदीन. Therefore, I want to say happy Vadivas. May he grow to help protect Goa better and better with his growth. And Goa's growth is also very important simultaneously. May he have a good Vadivas to grow and help Goa as he can also help the society. And with that, I wish him the best. Thank you. Good morning. I am Anil Kounto, Chairman of Alcon Group of Company, Anil Kounto Enterprises. We have 5 verticals, namely construction and real estate,
manufacturing, hospitality, logistic and trading. To be very frank with you, we have got two main industries in the constituency of our beloved Chief Minister Dr. Pramod Sawant in his Sakeli constituency. There is Alcon cement plant as well as Kothambi plant. On the occasion of the birthday of our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, I extend my warmest wishes for his good health and continued success in leading Goa. I have had the privilege of operating two of our key projects in his constituency for our Alcon cement plant and Kothambi plant and Kothambi jetty. I sincerely acknowledge his consistent support and accessibility, which has helped us resolve local concerns smoothly and maintain strong relations with the community. Inspired by his people-centric approach, we have also initiated permanent medical health centers at Kothambi and Sulla for the benefit of villagers. What I particularly admire is his keen interest in development and innovation. We have got an R&D division at Kothambi. During his visit to our R&D division at our request, his sharp grasp of technical subjects and his encouragement towards sustainable and durable construction solutions were truly impressive. Under his leadership, Goa is witnessing significant progress, be it in the field of infrastructure development, promotion of startups and industry through progressive policies or initiatives like Swaympurna Goa that empower local communities. I am confident Goa will continue to grow from strength to strength under his dynamic leadership. I wish him a very happy birthday and a long, healthy and successful life. नमस्कार, हांव श्रीनिवास वासुदेव धेंपो उद्योग समूहाचे चेअरमॅन. डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे भोवमानाधिक गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसा, ते 24 एप्रील ह्या दिसा आपल्या 54व्या वर्साचें पदार्पण करता. हांव दोतोराक शुभेच्छा व्यक्त करता. तांचे वाडदिवसा निमित्त देवा लागीं मागता की तांकां उदंड आयुश्य दिवं आनी अशीच गोंयची आनी गोंयकारांची सेवा मेळपाची तांकां संदी करूं. दोतोराक जालें हांव जवळ जवळ 25 वर्सां वयर वळखता आनी ताका कारणीभूत म्हणजे एकूच मनीस आशिल्लो, तो बाब मनोहरभाई पर्रीकर. मनोहरभाई पर्रीकरान तेन्ना दोतोर नित्तोच म्हणजे पॉलिटिक्सान सरतालो आनी ते एक साई लायफ म्हणून एनजीओ चलयताले. तातूंत तेन्ना आमचो खाण वेवस्थान आयिल्ल्या कारणान दोतोरा कडेन आनी म्हजो एकदम लागींचो संबंद जालो. दोतोराचे हांवें कांय ज्यो क्वॉलिटी पळयल्या, म्हणजे एक काम हातान घेतिल्लें तें जबाबदारीन घेवन पूर्ण करप, हाजेर हांव खूब प्रभावीत जालो. मागीर दोतोर जेन्ना पॉलिटिक्सान आयले, जेन्ना स्पिकर जाले, जेन्ना मुख्यमंत्री आतां आसा, तेन्ना आनीक जवळचो संबंद आयलो. म्हणजे आमी आमचे घराणे आनी आमी सामाजीक, शैक्षणीक आनी उद्योगीक क्षेत्रान आशिल्ल्यान दोतोरा कडेन जायतेदां वचप जाता, दोतोरा कडेन जायतेदां डिस्कशनां जाता. दोतोराचे एक म्हणजे नम्र स्वभाव, म्हणजे इतले ते आतां उच्च पदाचेर पावल्या, पूण दोतोर हो सदांच शांत आनी नम्र स्वभाव हें हांव पळयलां. दोतोराक हांव सकाळचो 8ंकूय मेळ्ळा आनी रातचो 10ंकूय मेळ्ळा. तांचो म्हणजे तोंडाचो हें फेशियल तसोच आसता. म्हणजे हें कशें इतले स्ट्रेस घेवन कशें आसता हें म्हाका खरेंच म्हणजे अजाप दिसता. तशेंच जेन्ना कांय डिस्कशनां केलीं, म्हणजे शिक्षण क्षेत्रांत जावं किंवा सामाजीक क्षेत्रांत जावं किंवा औद्योगीक क्षेत्रांत कसले प्रपोजल दोतोरा कडेन व्हेले, ते सदांच गोंयच्या हिताक आनी गोंयकाराच्या हितान ह्या दृश्टीन पळयता. औद्योगीक प्रपोजल जेन्ना दवरले तेन्ना ते म्हणटा एम्प्लॉयमेंट कितलो जनरेट जातलो, गोंयकारांक कामां कशीं मेळटलीं. आनी जेन्ना शिक्षणीक क्षेत्रांत कसलो प्रकल्प व्हेलो, तांचो सदांच हेतू आसता की बरें शिक्षण जाता तितले लो कॉस्टान गोंयकारांक मेळून तातूंत एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल कितलो जातलो. म्हाका दिसता हें दोतोराचें खरें म्हणजे गोंयकारपण हातूंत निर्माण जाता. आनी हांव अशेंच दोतोराक बरे भशेन म्हणजे गोंयचें नेतृत्व करपाक अशेंच देवान तांकां आरोग्य आनी आयुश्य दिवं अशें परतून एकदां सांगून हांव दोतोराच्या बर्थडे दिसा शुभेच्छा व्यक्त करता. नमो नमः. आपल्या गोमंतकाचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंतजी यांचा जन्मदिवस साजरा होत आहे. आपल्या गोव्याला तशी परंपरा जी आहे ती फार मोठी जुनी आहे. अशा या
परंपरायुक्त अशा गोमंतकाला जे स्वातंत्र्य मिळालं ते फार उशिराने मिळालं. त्यानंतर गोमंतकामध्ये आपली गोव्याची संस्कृती जी आहे त्या संस्कृतीसाठी गोव्यातला माणूस जो आहे तो झगडत राहिला. हळूहळू हळूहळू वर्षानुवर्षे गेली आणि आत्ता कुठेतरी गोव्यात जी मूळ संस्कृती आहे तिचा उदो व्हायला लागला. तो आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आपली सनातन संस्कृती जी आहे तिचा उदो त्यांच्या नेतृत्वाखाली व्हायला लागला. म्हणून आदरणीय प्रमोद सावंत यांचं कौतुक वाटतं. प्रवाहाच्या विरुद्धात पोहणे तसं सोपं काम नाही, परंतु लुथराने ते करून दाखवलं आणि आपल्या संस्कृतीला, आपल्या धर्माला, आपल्या स्वतःच्या परिसरात असलेल्या सगळ्या गोष्टी ज्यावेळी आम्ही आमच्या डोक्यावर धारण करतो त्यावेळी ही मायभूमी आपल्याला आशीर्वाद देते. तो आशीर्वाद प्रमोद सावंतना मिळालेला. त्यामुळे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे उत्तम, आपल्या गोमंतकाचं नेतृत्व त्यांना लाभलं आणि त्यांनी त्याचं सोनं करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना आज जन्मदिवशी खूप खूप आशीर्वाद. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गोमंतकामध्ये जी आमची मूळ संस्कृती आहे त्या संस्कृतीला धरून त्यांनी अनेक अशा प्रकारचे विषय हातात घेतले. त्यामध्ये गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल असो, प्रभू रामांची मूर्ती जी आहे ती त्यांच्या कार्यकाळात या गोमंतकामध्ये उभी राहिली. परशुरामांची मूर्ती त्यांनी स्वतः उभी केली. योग सेतू आपल्या गोमंतकामध्ये बांधला. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रकारचे धर्म संस्कृती यासाठी वेळात वेळ काढून त्यांनी आपण वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आपली ही संस्कृती गोमंतकाची सांभाळण्यासाठी सप्तकोटीश्वरासारखं मंदिराचा जीर्णोद्धार करून अधिकाधिक गोमंतकामध्ये हे आपलं जे सुदृढ नातं आपल्या मातीशी आहे ते घट्ट करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या कार्यकाळात झाला. त्यांनी आमच्या या संप्रदायाचे ते अनुयायी आहेत आणि या दत्तपद्मनाभ पीठाचे छान अशा प्रकारचं काम जे आहे, जे आमच्या पूर्व परंपरेतल्या विभूतींनी मांडून ठेवलं ते स्वप्न त्यांच्या नेतृत्वाखाली साकार होताना आम्ही पाहतो. अपेक्षा एवढीच आहे की आमची जेवढी संस्कृती आहे ती वर यावी आणि आमच्या संस्कृतीला सर्वोच्च स्थान लाभावं ही अपेक्षा कोणत्याही नेत्यांकडून असते. तीच अपेक्षा आम्हाला डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडूनही आहे आणि ती कायम राहील. ते मुख्यमंत्री पदावरती आरूढ झाले आणि गोमंतकाला एक चांगला तरुण फेस मुख्यमंत्री म्हणून मिळाला. आणि एवढंच काय की चांगला सुशिक्षित माणूस आणि युवा एनर्जेटिक ज्यावेळी मुख्यमंत्री आपल्या गोव्याला लाभतो त्यावेळी खराच आम्हाला त्याचा अभिमानही आहे, आनंदही आहे आणि प्रवाहाविरुद्ध त्यांचं सध्या चालणं आहे. त्यामुळे तेही चांगल्या प्रकारे या सगळ्याची जाण ठेवून समाजामध्ये काम करतात. कुठल्याच गोष्टीला बळी न पडता आपल्या संस्कृतीला धरून, आपल्या गोमंतकाला धरून ते काम करण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांच्या त्या प्रयत्नाला परमेश्वर यशही देतो आहे. तर भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री म्हणून गोमंतकामध्ये डॉक्टर प्रमोद सावंत उत्तम काम करत आहेत. त्यांना जन्मदिनाच्या दिवशी दत्तपद्मनाभ पीठाचे, दत्तप्रभूंचे अनेक अनंत अशा प्रकारचे आशीर्वाद. डॉक्टरजी, प्रमोदजी, तुम्ही असेच पुढे व्हा. तुम्हाला समाजाकडून प्रचंड अशा अपेक्षांना पूर्ण करायचं आहे. भविष्यातही जनमानसात पूर्ण गोव्यातच नव्हे तर पूर्ण भारतात तुमची कार्याची कीर्ती जावो त्या प्रकारचं तुम्ही काम वाढवा आणि असेच समाजाभिमुख आणि आपल्या मायभूमीचा आशीर्वाद प्राप्त करणारं कार्य तुमच्याकडून दत्तप्रभू करून घेवो अशी या जन्मदिवशी आशीर्वाद. आणि तुम्हाला उत्तम दीर्घायुष्य लाभो, तुम्हाला उत्तम आरोग्य परमेश्वर देव. तुम्ही डॉक्टर आहात परंतु इतरांचं काम करत असताना तुमच्याही शरीराकडे तुम्ही लक्ष द्यावं आणि आपल्या गोमंतकाचं सोनं करावं. खूप खूप आशीर्वाद. जय सच्चिदानंद.
तुम्ही पळयतात GNH.